नमस्कार. हांव सुचित्रा एस शेणय. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीक तुमकां सर्वांक स्वागत. आजी आमी एक नवे कार्यावळी तुमगेर मुखार हाडला. ताचें नांव जागृत जगत म्हणून. ह्या विशयारी माहिती दिवच्याक आमगेर मध्ये आसाची प्रसिद्ध ह्युमन रायट ॲक्टिविस्ट डॉक्टर रवींद्रनाथ शानभाग हांणी. डॉक्टर मामा तुमकां आयच्या पाख्यान स्वागत. वीक्षकांनो, आजी आमी आमगेल्या जागृत जगताचे तितलीच उपाख्यानां येवन पावल्यांची, म्हणल्यार 3rd एपिसोड येवन पावल्यांची. आमी आमगेल्या फुडली उपाख्यानांतू ग्राहक अधिकार म्हळ्यार कसले म्हणून पळयले. आजी आमी ताचे मुखारी कसं जगता म्हणून पळोवया. डॉक्टर मामा, तुमी तुमगेल्या फुडली उपाख्यानांत कसं सांगली म्हळ्यार ह्या वृत्तपत्रिकेक प्रारंभ केले विशयार तुमी सांगले. ह्या वृत्तपत्रिक प्रारंभ करून ते कितलेक जनाक एक सहाय जाल्ले म्हणून तुमी त्या वेळी सांगले. आता वृत्तपत्रिका प्रारंभ करतना एक पत्रकार जावन तुमगेले अनुभव कशे आशिल्ले म्हणून आमगेल्या वांटून घेता. सुरभेर जावन न्हू वृत्तपत्रिका स्टार्ट करतना मुख्य जावन जेवका जालें एकल्याक बरोवचें कळका भास येवका कन्नड भास की इंग्लीश की कसन की येवका तांतू पांडित्य आसका ताजी नॉलेज आसका ताजी प्रिंटींग जावन प्रत्येकात आसल्यार मात ताका पत्रकार म्हणशें. म्हाका कसन नाशिल्लें. म्हगेलें स्कूलांत आपल्या कन्नड मास्टराक मकर करता दिवस कळ्ळे सगळी कन्नड समयना खंयचे भास समयना त्यान हट मात आशिल्लें हें कर काम म्हणून. केन्ना पयलीं पब्लीश करनाची तेन्ना कसले करून म्हणून एक आलोचना केली प्रारंभ केलीची. कन्नड बरयलें कसन बरयलें रे इंग्लिशान पूण ಸ್ವಲ್ಪ प्रोफिशियन्सी आशिल्ली. कन्नडान कसलेंय येना. ताचे खातीर ताका एक कन्नड जर्नलिस्ट आला निमगेलें. हांव आतां इंग्लिशान तुका बरोवन दिलें तूं म्हाका कन्नड पेपर करून दिता तुवें कितलें टॅब्लॉयड सायजाचे 2 पेज केल्यार पुरो कितले देवका म्हणलो. हें 1980 विशय उलोवचें हांवें. तेन्ना म्हणालो तो ताका तूं 300 रुपीज दी पर मंथ. 150 तुका 15 days एक पाटी देवका न्हू फोर्टनायटली करया म्हणालो. म्हाका तेन्ना लेक्चरर जावन मेळचें ते फस्टाक 365 की मेळत आशिल्लें. ताका 300 ताका दिलें आमी कशें करचें. ताचे खातीर मस्त आलोचना केली. मागीर लेख कसो म्हळें री कसलें आसो आतां हांव बरयलें री रिक्षा ड्रायव्हरा वाजू कळ्ळें जालें. शिवराम कारंतान दरा बेंद्रेन कुवेंपून वाजूका म्हणला तांकां कळ्ळ्यार री जालें न्हय म्हूण सांगून न्हू कसलें आसो म्हूण सांगून सूर केलेंची. सुरवेक करून घेवन टायप करून घेवन ओपास वाजून घे तें करून आनी 2-3 जाणां सांगलें कोण घुस तुका आमगेल्या घरा एक रिक्षा ड्रायव्हरा बीन आशिल्लो तूं वजी तूं करता तुवें. सो ही वॉज माय हें कॉफी टेस्टर म्हणटा पळय तशें ताका सांगलें अर्द तो म्हणून ना हें कसं म्हूण कळ्ळें हें पुरो तशें जावन घेवन स्टार्ट केलेलें. कडेन सादारण 17 years त्या पेपरान केलें पळय बळकेदार शिक्षणा म्हणून. पत्रिके नांवाची बळकेदार शिक्षण कन्झ्युमर एज्युकेशन इंग्लिशानय कन्नडानय स्टार्ट केलें. स्टार्ट करून घेवन 17 years ते चल्लें. चोवन घेवन तेन्ना म्हाका समज एक्सप्रेस करशाक येता. सुरवेक म्हगेल हें स्टार्ट करचे फुडें हांव म्हगेल जल्मांत एक 10 letter बरयलां की ना की म्हगेल गर्लफ्रेंडाक बरयली कोणाकय बरयली. आतां एक दिसाक तेन्ना 100-200 letter बरयत आशिल्लो. बरोवन लँग्वेज इम्प्रूव जालें. एडिटोरियल बरोवचें सुरू केलें म्हगेले पेपरार. म्हगेले बरयलें एडिटोरियल कन्नड प्रभा इंडियन एक्सप्रेस हांगा ताणें कॉपी करून ताणें थंय घालून सुरू केलें. तेन्ना उदयवाणीच्यो बरे जयरामाचार्य म्हूण आशिल्लो गोविंदाचार्य म्हूण सांगता दोग जाणां एडिटर ताणें म्हाका इनवायट केलें. न्यू नमगे याके बरयला August 15th 50th anniversary ऑफ आमगेलें इंडिपेंडन्स त्या दिवस ताणें स्टार्ट केलें. तशें जावन घेवन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय म्हणून त्या स्टार्ट. खंयची वर्स म्हणाल तुमी? 1997 August 15th. August 15th इंडिपेंडन्स 50 years जालेलें. जायते म्हूण सांग करतना नांव कसन दवरचें म्हूण सांगलेलें.
ग्राहक जागृती म्हणून दवरया म्हणजे एक 25 नांव पळयलें. जनजागृती पुरो जालें. कडेर म्हगेलें एकच जालो पब्लीक इंट्रस्ट. एक संस्कृती म्हणलें बहुजन हित. बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हें गौतम बुद्धालें उवाच. गौतम बुद्धान म्हगेली लायफच ही बहुजन हिताय आनी तांगे सुखा खातीर म्हूण ताणें सांगिल्लें तें. सो दॅट केम हँडी. सो त्या गेल्या कशी म्हणून बहुजन हिताय बहुजन सुखाय म्हणून स्टार्ट केलें. स्टार्ट केवन घेवन सुरवेक म्हाका अर्द पेज दिलें उद्यावणेंत. अर्द पेज जातालें मागीर तुका जायत म्हणून अर्द पेज दिलें. 6 म्हयने भितर सगळे पेज दिले. कितलें पॉप्युलर जालें म्हळ्यार जनां पुरो पार्टिसिपेट करून सुरू केलें. तांगेले लेटर्स घालचे. तांगे अशें करून घेवन हांव लेखन मात्र तांगे लेटर घालचे. ताका सपरेट एक ಹೋರಾಟ ನಿಮ್ಮದು ಬೆಂಬಲ ನಮ್ಮದು म्हणून ಹೋರಾಟ तुवें करचें सपोर्ट मात्र मिगेलो अशें पुरो पळय समज अर्थ थेवून तशें तांकां पुरो केलें. मागीर तशें जावन घेवन 27 इयर केलें. फर्स्ट इयर जालें फुडलें डिमांड येयलें. ताची बुक्स प्रिंट जावंक सुरू जाली. तशें जावन घेवन फर्स्ट इयरांतू बहुजन हिताय म्हणून बुक्स जाले. सेकंड इयरांतू बेकित्ते ही पर्याय स्वातंत्र्य म्हणून म्हगेले आर्टिकल्स बूक फॉर्माटार. तशें जावन घेवन जनाल सपोर्ट कितले म्हळ्यार तें म्हाका इमॅजीन करचें जायना तितलें जातालें म्हणून. आनी तें मात्र न्ही तांतूं लेटर आयल्यार तांतूं लेखन आयल्यार ते प्रॉब्लेम सॉल्व जाता म्हणून त्या एक नंबिके जनाक एकदम तांतेक म्हगेलें आर्टिकल आयल्यार मार म्हगेलो प्रॉब्लेम सॉल्व जाता म्हणून. तशी सादारण 2022 कर्नाटका स्टेट लॉ युनिवर्सिटीच्यान एक रिसर्च केलें. म्हगेले पेपर कितले एफेक्टीव म्हणून. तांतूं फर्स्ट टायम म्हाका कळयलें म्हगेले टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल रीच 4000 एंड ऑड म्हणून. हांव तें म्हगेल्या जल्मांतूच लेखिल्लें ना म्हाका गोतूय जाय न्ही. 4000 आर्टिकल पब्लीश केला म्हणून ताचे डिटेल्स दिले तेन्ना म्हाका कळ्ळें. ताचे आडक्यान तूं आनीक पत्रीक स्टार्ट केली 2002 तें स्पेशली फॉर GSBक स्टार्ट केलेलें तें. कन्नड भाशेंत कन्नड इन इंग्लीश बोथ. तें सारस्वत जागृती म्हणून कोरगेन केलें. ताका रिडर्स महाराष्ट्रांत कोचीन ते आशिल्ले पूर आमचे गेले सारस्वत. ते जागृती म्हणून केलें न्हय. ताजे निमित्त पुरा सोशल प्रॉब्लम्स मॅट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स फॅमिली डिस्प्यूट्स स्पेशली फॉर GSB कसं कसं आसा म्हणून. इट वॉज एन एक्सपेरिमेंट. कितलींच एक्सपेरिमेंट जालें म्हणून जाल्यार तशें जावन घेवन प्रत्येक समाजाचे समस्येचे व्यूज पळोवच्याक मेळ्ळे. तांगेले घरकडचे प्रॉब्लेम्स सांगचे सुरू केले. कितलेशे जालें म्हळ्यार सुधीर स्वामीन एक पडे सांगलें आमचे खंयचेय डिस्प्यूट्स कोर्टा वचन अशी आमी कशें करूं जाता रे म्हणून गेले. जातचो आमी कशें केलें आमगेलें एक कोर्टशी करया. तांतूं म्हालगड्यान बसचे. म्हालगड्यान म्हळ्यार एज जालेलें एक सादारण उदाहरण एक कारकळांत गोपालकृष्ण कामती अरुण पुराणीक आनी गणपत कामती अशें 3-4 जाणांक बसचे. आनी तांकां सांगचें न्हय अशें शी म्हूण सगळें हांवूय बसताशिल्लो. करून घेवन कितली समस्या परिहार जाले आनी त्या पब्लीश करच्यो वपास. त्या पब्लीश केले वपास कितली जाता म्हळ्यार तांकां बेनिफीट कशें जालें म्हळ्यार एक आतां पेन्शनाचे एक मेळ्ळी म्हणून परिहार जालो न्हय. पेन्शनाचे आनी 100 केस येवचे. तशें जावन केसाचे नंबर 40,000 जावचे तेंच कारण म्हगेलें बहुजन हिताय बहुजन सुखाय म्हणलें पत्रिकेचें एक अंकणशी कारण म्हूण लेखता हांव. आनी त्या निमित्त कशें जालें म्हणून जाल्यार I was considered as a writer. Till then I was not a writer at all. खंयची एक ध्येय मुखार वतना प्रत्येक एंगलार देखून पळोवंक जाता. आतां पळय रायटिंगाक चड व्हिडियो. आतां कोण वाजून बसता. वाजून बस म्हळ्यार आतां कशें की डेली पेपर तेकडे पळोवचें जालें. आतां तातूंय कशें जालां म्हळ्यार अर्द घंटाची 1 घंटा 2 घंटा सिनेमा ना 10 मिनट भितर तूं कशें जावपाक कितें तशें जावन घे. पुरो जर्नलिजम पार्ट हे एज ए जर्नलिस्ट एज ए पत्रकार हें पुरो एक्सपेरिमेंट सुरवेक दाखोवन कडेर तें सगळेंच करून घेवन
सार्थक जावन गेलें म्हाका दिसला तें केलें म्हाका सॅटिस्फॅक्शन आसा हे म्हगेलो अनुभव. हां तुम्ही स्वातंत्र्याच्या स्वर्ण महोत्सवात संदर्भेर प्रारंभ केलेले इथं एक अंकण बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कितलींय जनान घरकडे ते उदयवाणी पेपराचे ते पेपर कट्टकोर न्हू घरकडे दवर प्रिजर्व केलेले म्हाका गोतस तशीच ते तुमगेले हाफ पेज येतना कितलींय जनान एक बुक्कारी अणसून दवरलेले मुखारसून वाजूक म्हूण समोर म्हाका उडगास असल इतली तुमगेले ते अंकण जनप्रिय जावन आशिल्ले म्हूण सांगू हांव इच्छा पावता. तशीच आता मानव अधिकार म्हळ्यार कसले आतां फुडल्या एपिसोडांत आमी ग्राहक अधिकार म्हळ्यार सांगलें मानव अधिकार म्हळ्यार आतां विवर जावन सांगता प्रती एक जिवीक ह्युमन बिंग न्ही ते सांगतना ह्युमन रायट्स म्हूण सांगता ती जीव असेल खंयचेय प्राणी जावं पक्षी जावं किडो कसले जावं ताका एक वांचूक एक रायट आसा ते रायट कोण दिलेले म्हळ्यार प्रकृतीन दिलेले नेचरान दिलेले निमित्त त्या रायट करच्याक कोणाकय अधिकार ना म्हणाले ते एक कन्सेप्ट त्या पूर जगूंक न्हू आमगेले संस्कृत बुक्सान तुवें त्या पूर मानव अधिकाराचे जावका दिले तितले आसा त्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हें तें परस पळय त्या पूर आमकां कॉन्स्टिट्युशनान दिलेलें रायट टू हॅव प्रॉपर्टी आस्त करचें रायट टू एज्युकेशन रायट टू रिलीजन रायट टू एक्सप्रेशन रिलीजन पूर कॉन्स्टिट्युशनान दिलें तातूंत मानव अधिकार फंडामेंटल रायट्स म्हूण 7 आसा वय ते कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स ह्युमन रायट्स म्हळ्यार वांचूक कोणें आड येयल्यार म्हाका मोरचें ना म्हाका नाश जावचें ना म्हगेले बॉडी वयरी म्हगेले मना वयरी म्हाका हक्क आसा आतां कोणाक म्हळ्यार ऑल ओवर द वर्ल्ड ताका एक रेकॉग्निशन मेळ्ळें कशें म्हळ्यार सेकेंड वर्ल्ड वॉरारी प्रिजनर्स जावन आशिल्ले न्हय जर्मनीन तूं तांकां कशी तांणी भायर सोडचें ना तांणी मोरचें हांगा अशें तांगेले वयरी ड्रग्स यूज करूं सुरू केले एनेस्थेसिया पॉयझन एक्सपेरिमेंटाक तांगे एनिमल एक्सपेरिमेंटल एनिमल केलें त्या टायमार ह्यूज हें जालें इमिडिएटली आफ्टर वॉर पीपल हॅव डिसायडेड असल काम आनी जावचें ना ताका चूक जाल्यार ताका इम्प्रिजनमेंट दिवचे शिवाय तागेले जिवा वयर तुका हक्क ना म्हूण सांगून तेन्ना तें कन्सेप्ट स्टार्ट जालें तें कन्सेप्ट स्टार्ट जाले फुडलें कडेन डेवलप जाता 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 कोणालें ह्युमन रायट्स प्रोटेक्शन करता म्हळ्यार हेल्पलेस जनालें असा एक दुर्बल वीकर सेक्शन हें पुरो ताजें सिनोनिम्स तांगेलें हक्कू हें करता म्हणून तें मागीर डेवलप जाता जाता ऑल ओवर द वर्ल्ड एक डेफिनेशन क्रिएट जालें तातूंत वीक सेक्शन म्हळ्यार कोण एका जावन घेवन प्रिजनर्स जर्मनीन स्टार्ट जालें तशी प्रिजनर्सा वयरी तांगें कोणें निमित्त ना म्हूण तांगेले वयरी प्रयोग जाता आशिल्लो तेन्ना प्रिजनर्स नंबर 1 नंबर 2 चिल्ड्रन तांणी आसा एक तांकां कसन म्हूण कळना तांगेलो अत्याचार हें पुरो जातालें तें सेकेंड थर्ड वीकर सेक्शन बायल मनशांक वीकर सेक्शन म्हूण सांगून मुस्लीम वर्ल्डा जावं वेस्टर्न वर्ल्डा जावं कोणेयची तांणी सांगता ती आमगेलें बायल मनशांक आमकां मस्ती केला म्हूण सांगून जाल्यार आमकां पुरो जाणा कोत्तस ट्रिपल तलाक जावं खंयचें आसो तांगेलान तुळशी ताका ओपोज करता ती कसले जावका ते एकलो बामणू ताका मस्त बायलो कसले जावका म्हणून हें पुरो तांत आयलें रायट टू लीव म्हणून मागीर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियान क्लॅरिटी कसले म्हळ्यार लीव म्हळ्यार कसलें म्हणून लायफ म्हळ्यार कसलें लीव म्हळ्यार लिवींग विथ द डिग्निटी एक मर्याद जावन घेवन डिग्निफाईड जावन घेवन हांव जिवन करता म्हळ्यार रायट ते तेगेले रायट एक्झिस्टन्स न्ही एक मेज खुर्ची पुरो एक्झिस्ट जालें एक घर एक्झिस्ट बट लायफ आर एक्झिस्ट मात न्ही लिवींग विथ द डिग्निटी ते एक घेवका म्हूण सांगून जाल्लें सो ते ह्युमन रायट्स ताजे वयरी हांव सादारण 100 आर्टिकल बरयले ह्युमन रायट्सान कसं जावका कोणाला इम्पॉर्टन्स दिवका म्हूण सांगून
मागीर आतां दुड्ड आशिल्लो श्रीमंतू ज्ञान आशिल्लो मागीर देहबल आशिल्लो हांकां पुरा कोणें सपोर्ट करता म्हणना ताका कसो सपोर्ट करता दुर्बल जावन आशिल्ल्यांक मात सपोर्टाचें मेळका म्हूण सांगून न्हू आमी स्पश्ट केलें म्हळ्यार आमगे ऑर्गनायजेशना देखून इतले जनाक इम्पॉर्टन्स दिवन आमी करता म्हूण सांगलें तें जावन न्हू ते दोळ ते आमी ग्राहक हक्कू कन्झ्युमर रायट्सा वयरी करता आशिल्ले तेन्ना आमगे एक केस येयलें 92 लेबर आलें म्हाका वांचूक समेत म्हाका जायना तितलें म्हाका सांबोळ मेळटा आसा कितले सांबोळ मेळटा आसा 15 रुपया हांव डेली वेजीस की म्हणून मागीर पळयतना म्हयन्याक दीस वॉज इन 90s म्हाका आश्चर्य जालें कसं न्ही म्हणून म्हाका कसं म्हणून कळ्ळें कसं काम आशिल्लें तिका लेबर स्वीपर डी ग्रुप म्हणटा डी ग्रुप डी म्हणटा ती तांकां पायकान दिवचो हें करचें एटेंडर न्ही एटेंडराकय सकलता न्ही पियोन न्ही पियोन एटेंडर ते सी ग्रुप डी ग्रुप अशें म्हळ्यार तांणी सफाई कर्मचारी म्हणून तांकां डी ग्रुप म्हणून येता तांकां तांतू एक स्कुलांत वर्क करतलेक ते आयले म्हूण सांगून आमकां कळ्ळें तशींच लेबरर्सांक राबच्याक समज हें दिवचें ना तांकां टॉयलेट्स की राबच्याक वेवस्था करचें ना ते पुरो कशें मिलयलें आमकां समज राबचें ना आमी काम कशें करचें म्हणून तेन्ना पुरो आमकां कन्झ्युमर करूंक जायना म्हणून ह्युमन रायट्स प्रोटेक्शन फावंडेशन म्हणून समज केलें करून घेवन आमी हें स्टार्ट केलें काम तें काम स्टार्ट जालें मागीर आमगेलें ऑर्गनायजेशन स्पीड 10 वंट्यान मुखार गेलें म्हणून येता 2000 म्हळ्यार आमकां 2001 तो दिसाक 25-30 केस आनी ऑल ओवर कर्नाटका मात्र न्ही ऑल ओवर इंडिया येवचें सुरू जालें तें कशें लिमीट म्हळ्यार तेन्ना वेबसायट्स येवचें सुरू जालें आनी इंडियन एक्सप्रेस टायम्स ऑफ इंडिया आनी डेक्कन अन्य पुरो पळय तांगे पुरो एडिशन्सार आमगेले घालचें सुरू केलें ते गोंयच्या वचून विंगड स्टेट आदाक येवचें सुरू केलें इंटरनॅशनल केसीस येवचे सुरू जाले दुबय तूं म्हाका कशें जाता म्हणून तेजे आमगे ह्युमन रायट्स प्रोटेक्शन फावंडेशन केलें मागीर हे सगळे हे पब्लीक इंट्रस्ट ग्रूप मस्त फेमस जावचें कारण जालें हें इतलें आमी कवर केलां ह्युमन रायट्सान तूं हें काम इंडियान तूं म्हाका मस्त जन कितले जण करता म्हणून गोतना केलो जण स्पेसिफीक करता ती तांणी कर्मचारी सफाई कर्मचारीक मात्र राबयतात केलो जन एट्रॉसिटीज फॉर विमेन तितलेच एट्रॉसिटीज फॉर चिल्ड्रन आमगेले तिसले जाता पुरा जण इनवॉल्व जावन ह्युमन ट्रॅफिकींग जावं हें प्रती एक आमी केस हँडल करचें स्टार्ट जालें भितर 2000 नंतर आमकां कंट्रोल करचें कमी आमकां कंट्रोल करचें मेळ्ळी ना म्हणच्याकय जायना कित्याक म्हळ्यार तांणी हेल्पलेस जावन घेवन आयले आतां हेल्प आशिल्ल्यांक वच कोर्टा वच एडवोकेटालो वच म्हणून येता हें कशें करचें तेच्या उपाय नाशी 2000 नंतर दिवस कशी येयली म्हणून कळ्ळी आमी कोणाकय कळ्ळी वर्क करतल्यांक तशें जालें या आतां तुमी सांगलें दुबय सुकून तुमकां कंप्लेंट आयल्या म्हणून म्हळ्यार इंडियन सिटीजन्स दुबयन वचून राबिल्ले म्हणून आतां तुमी हांगा साकून थंय वतना ते दुबयन रुल्स दुसरे आसता न्हय कानून दुसरे आसता त्या तुमी कशी सांबाळचे आशिल्ले ते कशें म्हळ्यार आमी ताका ट्रिक्स सोदूंक घाली कशें म्हळ्यार एक हांगा देखून तुमगेले एडवोकेट्स आशिल्ले ते कॅप्चर केले दोनी जावन न्हू हें काम कोणालें म्हणून काम कोणालें म्हणून फस्ट शोधत कोण पळयता इंडियन एम्बेसीचे इंडियन एम्बेसी UAEन तसं रियादान तसं त्या गटारान तसं दुबयन तसं ते कॉन्सुलेट्स तांगेलें आमगेलें डिस्कशन केलें आतां एक इंडियनाक ते तोंडर जेल म्हणून जाल्यार ताका इम्प्रेसन केलें म्हणटा ताका सहायक तुमी कसाय वचनाची विंगड एम्बेसीचे कॉन्टेक्ट केले तांणी कशी करता ती म्हणून सांगून हें पुरा व्हडलें ब्रॉड बेस जावन चमकलें आमी तेच जावन गे न्हू मिगेले आर्टिकल्स गल्फ न्यूजार येवचें सुरू जालें मिडल इस्टान पुरा पेपरान मिगेले आर्टिकल्स येवचें सुरू जालें तेच जाल्ले निमित्त थंय आशिल्ले इंडियन्स
थंय आशिल्ले दक्षिण कन्नडाचे कन्नडीक आसा तांणी फुडें उदयवाणी तूं तेन्ना 4,000 कॉपी थंय वतशी तेन्ना म्हळ्यार आमगेले गांवचे ते वाजी जाता तांणी गांव न्यूजाक तांणी घेवचे त्या निमित्त आमगेले वॉलंटियर्स बेस जालें तें आज म्हगेले 150 वॉलंटियर्स मिडल इस्ट आसाशी वॉलंटियर्स म्हळ्यार तांणी आमगेले मेंबर्स न्ही जाल्यार थंय कोणाकय तोंदर जाल्यार आतां तांणी कोणाक करता म्हूण ना पळय कुवयटात पळय ते नवीन पुजारी म्हूण आसा तो आमगेले थंय वचो म्हूण तशें जावन हांगा कितले तांकां सपोर्ट मेळटा पळय तो पुरो घेवन तांणी पळय ट्रेन्ड तांकां कसो करता हांव करता ते करून हांगा पेटयता मागीर आमी इंडियन एम्बेसीकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्सकी कोणाकी पळोवचें तशें जावन न्हू 20 वर्सां चिल्यांक थंय हाडचें जालें तांकां विकिल्ले थंय दे वर सोल्ड देर एज स्लेव्स रिसेंटली जसिंता म्हूण आयिल्ले केस ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस जाले इंटरनॅशनल मॅगझिन्सांनी आयलां आतां BBC तूं पुरा न्यूज TV पुरा जनालें कशें तेणें केलां म्हूण सांग न्हू ते आमी ते विश्व कोंकणीन तातूंत आमी दाखोवचें आसा हें पुरो म्हळ्यार विडियो प्रूफ कसो नमुने अवेरनेस जाला म्हूण सांग न्हू हें कंज्युमर कंज्युमर ऑर्गनायजेशन 12 वर्स मात चल्लें हें पळय ताजे नंतर 30 years चलां 30 years चोवन न्हू जनान पुरा रेकॉग्निशन प्रति स्टेटा न्हू आमकां करता आमकां कसलें करचें म्हणून तांकांय ट्रेनींग प्रोग्राम स्टार्ट जालें आनी हे कोविडा निमित्त 2-3 वर्स कश्ट जाले आतां कितली युनिवर्सिटीन तूं म्हगेलो सिलेबस स्टार्ट जाला ह्युमन रायट्स सिलेबस पुणेन तूं पुणे युनिवर्सिटी तूं MIT म्हूण एक युनिवर्सिटी आसा त्या युनिवर्सिटीन तूं एक कोर्स केला कोर्साक हांव वचून ते लॅक्चर करचें चंदीगडान तूं तशी करचका पटियालान तूं तशी करता म्हणून आयलां जाल्यार एकल्यान 2 जाणांक करचें काम न्ही 10-15 जण फुडें जावंक जाता तशें जावन चिके म्हाका शेता आसा एक पाटी ट्रेनींग म्हणून घेवन सगळें तयार जालें म्हूण जाल्यार डिमांड मात भारी आसा का ते आमकां कळका आमकां ते कशें करून करता एकाडेमीक जावं एकाडेमीक न्ही अशी जावं डिमांड आसा म्हळ्यार वय जाल्यार सफिशियंट वॉलंटियर्स मेळ्ळे वय तशें जालां आतां एक मनशाक हंत एक वॉलंटियर जावन सेव दिवका म्हूण एक मन आसल्यार तुमी ते ट्रेनींग जे म्हणलें ते ट्रेनींग कशी खंय करीत आनी कशी करीत आमी दोळतें अबावट 900 वर्कशॉप्स केला 42 yearसांत वर्कशॉप कितली युनिवर्सिटींतूय केला मोस्ट ऑफ द युनिवर्सिटींत केला आनी आमी वैकुंठ वैकुंठ बाळगा कॉलेजांत प्रती म्हयने करतात ताका ऑल ओवर इंडिया येता ती येवन तांकां ट्रेनींग दिवन वतात 3 दिवसाक आमी तांकां हॉस्टेल फेसिलिटी हें तें पुरो आसा पळय त्या समेत दिवच्या सुरू केला आनी ते बटाक टीम पळय फावंडेशनान मस्त सहकार केला आनी तांकां तांगेले एक्सपेन्सीस आसा हें तें सबसिडायज करचें तें पुरो केलां ते जावं तें चलता जाल्यार तांकां आमचे कडेन आयिल्ले डिमांडाक तें कांय न्हू जाता आतां बी गेले की 700 जनां रजिस्ट्रेशन करून घेतलां नेक्स्ट आमकां आपका म्हणून तशी आतां पळय आतां मुखारी विश्व कोंकणी परिशदानूय करता म्हणून तांगेले कशें आलोचना आसा जाता म्हूण जाल्यार आमगेलें कशें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा करता जाल्यार मुखार सू येता म्हूण सांग न्हू आमगेले ट्रस्टीसान पुराय जाणां सांगलां पळोवया कशें जाता बरें या इतले वेळ आमकां मानव हक्क म्हळ्यार कसले या मानव अधिकार म्हळ्यार कसले आनी हंत एक सेवे दिवका जाल्यार आमी कसो पुरो करता म्हणून आनी ताजे स्कोप कितले आसा म्हळ्यार एक माहिती आमकां दिलेली आसा हे माहिती दिल्याक डॉक्टर रविंद्रनाथ शानबाग हांकां हांव धन्यवाद सांगता धन्यवाद डॉक्टर माम नमस्कार तशीच आमगेले विश्व कोंकणी केंद्राचे YouTube वाहिनीचे सर्व वीक्षकांकय हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हूण मागता.